गोंय मुक्तीचो हिरक महोत्सव आणि भारत स्वतंत्रतायेच्या अमृत महोत्सवा निमतान वास्को वेगवेगळ्यो सर्ती जाल्यो. जनशिक्षण संस्थान आणि कौशल विकास मंत्रालयान घडून हाडिल्ल्या सर्तींनी साबार सर्तकांनी वांटो घेवन ही सर्त जैतिवंत केली. जनशिक्षण संस्थान गोवा आणि कौशल विकास आणि उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकारान हो उपक्रम राबयलो. जनशिक्षण संस्थान अंडर स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्युअर 20 वर्सां सुमार स्किल डेव्हलपमेंटाचे गांव पावण्यार खुबशे प्रोग्राम घेता हें सगळ्यांकय खबर आसा. पण त्याच बरोबर जनशिक्षण संस्थानान सामाजीक बांधिलकी बाळगून खुबशे समाजकार्य केल्ले आसा. जशें लास्ट टायम कोविडा खातीर कोविडाची जेन्ना अरिस्ट आयलें तेन्ना सादारणपणे 5000 मास्क शिवून सगळ्या वाटल्या. त्याच प्रमाणे रेल्वेच्या मजदुरांक कॉन्ट्रॅक्टर तांकां सोडून गेल्लो त्या वेळार 15 दिसांचे तांची जेवणाची वेवस्था केल्या. रेशन पावयलां, कोवीड सेंटरांक हेल्प केलां, अशे खुबशे कार्यावळ जनशिक्षण संस्थानान समाजकार्य म्हणून केला. आणि त्याच बरोबर ह्या वर्सा आझादीचो अमृत महोत्सव म्हणजे 75 वर्षाचें आमी जे सेलिब्रेशन करता भारत स्वातंत्र्याचें, आणि त्याच बरोबर गोंय हिरक महोत्सव, गोंय मुक्ती संग्रामाचो जो हिरक महोत्सव आसा ताजें आमी सेलिब्रेशन करता. आणि त्या हाजे खातीर ह्यो सगळो प्रोग्रामाचें आमी आयोजन केल्लें. म्हणजे कशें जालें की आमी 14 एप्रिलच्यान आंबेडकर जयंतीच्यान फुडले 15 ऑगस्ट पर्यंत 75 प्रोग्राम करपाचो आझादी का अमृत महोत्सव ह्या बॅनरा सकयल आमी कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. त्यात आज पर्यंत तांणी 40 प्रोग्राम केल्या. म्हणजे स्वातंत्र्यवीराची जयंती म्हणा, जे ज्ञात आसा तांचे तर सेलिब्रेशन जायत आसता, पण जे अज्ञात आसा जे जशी राणी लक्ष्मीबाई म्हणा, भगत सिंग, ह्या सगळ्यांचे याद करप, तांची कार्याची वळख समाजाक करून दिवप हाजे खातीर ह्या सगळ्या प्रोग्रामाचें आयोजन आशिल्लें. पॅट्रियोटीक सॉंग, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, त्याच बरोबर गोंय मुक्तीचे रांगोळी कॉम्पिटिशन, असे विंगड प्रोग्राम आमी गोंय पावण्यार सगळ्या घेतल्या. काणकोण पासून पेडणे पासून सांग्या, धारबांदोडा अशा सगळ्या जाग्यांनी घेतले. आणि त्याच वळेरीन आयचो वास्कोचो प्रोग्राम आशिल्लो. ह्या निमतान साबार लोकांक आपली कळाशी दाखोवपाची संद मेळ्ळी. सर्तींत स्वातंत्र्य सैनिकाच्या बलिदानाच्यो यादी जागोवपा खातीर लोकांनी वेशभूषा, गीत गायन करून आनी रांगोळ्यो काडून लोकांची मनां जिखलीं. पळयात कांय उमेदीचे खीण. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.